विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया खेळामळावेल्यो खबरो. रणजी ट्रॉफीचे पयले मॅचीत महाराष्ट्रान गोंयाचेर बरें चेपण हाडलां. पर्वरे बिरेस्तारा जाल्ले प्लेट ग्रुप बी मॅचीत पयले दिसा महाराष्ट्रान 4 गडे वगडावन 286 रन काडल्यात. पयले दिसा गोंयचो पेसर रॉबिन डिसोजान 2 विकेटी काडल्यो. ह्या वर्साच्या रणजी सीझन उक्तावणाच्या मॅचीत गोंयच्या पंगडान टॉस जिखून पयली बॉलिंग करपाचें थारायलें. पयलीं महाराष्ट्राक 2 धक्के बसले. तांचे दोनूय ओपनर बेगीन आउट जाले. महाराष्ट्राक कमी रन्सा भितर गोंय गुटलावपाक शकता अशें दिसतालें. मात महाराष्ट्राचो संग्राम अतीतकर आनी निखिल पराडकरान बेस बरो खेळ करून दोगांनी तिसऱ्या विकेटी खातीर 119 रन्सांची पार्टनरशीप केली. दोगांनी हाफ सेंचुरी मारली. हे दोगूय रोखडेच आउट जाले आनी गोंयाक परत एकदा महाराष्ट्राक बेगीन ऑल आउट करपाची संद आसा अशें दिसतालें. पूण तशें जावंक ना. 5व्या विकेटी खातीर अंकीत बावने आनी रोहित मोटवानीन 131 रनांची भर घाली. मोटवानीन 68 रन काडले जाल्यार बावनेन 60 रन्स काडले. हे दोगूय अजून आउट जावंक नात. गोंया खातीर रॉबिन डिसोजान 2 विकेटी घेतल्यो जाल्यार सौरभ बानेकार आनी व्ही सर्वानंदान दर एकी एक विकेट घेतली. अमित यादव, शेर बहादूर यादव आनी गणेशराज नार्वेकाराक एकय विकेट मेळूंक ना. पर्वरेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आय लीग सर्तींतल्या आपल्या पंगडाच्या फॉर्माचेर धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो प्रशिक्षक आर्मान कुलास सामको खोशी आसा. बुधवारच्या मॅचीत धेंपोन मोहन बागानाचो धुंवर काडलो. आपले प्लेयर अशेंच फॉर्म फुडें दाखयतले अशी आर्मानाक आस्त आसा. आय लिगांत तिनांतल्यो तीनय मॅची जिखून धेंपो स्पोर्ट्स क्लब सध्या पॉयंट टेबलांत सगळ्यांत वयर आसा. I'm happy the boys are playing. That's more important to me. If they play, they can create chances. They can create chances. They can. That's more important. Could have scored few more. Like I've said for the last game, a coach cannot be too greedy. For us to talk from outside, it's easy. They played under humid condition the first time. Maybe after scoring 4 goals, they thought like let's take things easy. 3 wins from 3 games, 10 goals in the bag. Something nice. I'm very happy. Boys deserve all the kudos. I'm happy. I hope they continue playing well. धेंपोचे 8 खेळगडे भारतीय पंगडान आशिल्ल्यान ह्या म्हयन्याचे 13 आनी 16 तारखेर आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळपाक वतले. तेन्ना धेंपो पंगड हालपाक शकता असो आर्मांदाक हुस्को आसा. We'll write to them. See, they're going on after 10. They're going on 11. Till 18, they are not there. They want to send them directly to Pune. We are not going to get practice. You see, so we don't know. We may ask them to postpone the game of the 19th, so that I can have them for a few days. But we cannot stop them from sending. We have to stop. I don't know, but then they have got some commitment. They have to fulfill it. But then we also must see about our team. I League is the best league. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आनी इतल्यान खबराचें तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.